म्हापशां सबयार्डाक उजो लागून लाखांनी रुपयांच्या बांबूचे सामान लासून गोबर जाल्यार वर्स जावन गेले। थंयच्या बांबूवाल्यांक सरकारान अजून भरपाय दिल्ली ना। ते सीएमाक मेळ्ळे, आमदार बाबुशाक मेळ्ळे, डेप्युटी कलेक्टराकूय निवेदन दिले, खंयचे कडेन कांय ना। भरपाय दियात म्हूण तांणी हंगर स्ट्रायकूय केलो। कोण काना मनार घेना। सरकारान लक्ष घालचें, लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण बांबूवाले मागतात। 40 वर्सां जाली आमकां आनी आमचो कोणच आमचे हे घेवंक ना। हे आमचे हे घेवन म्हाराचो आमचो कोणच हे घेवंक ना। आनी काय आनी कितके आनी भाऊच्या कडेन आमी 2-4दा गेली, आमची परवा करून आमकां सांगला दिता म्हणा। तर इतली आमची लुकसाण जाल्या की आमी सरकारा कडेन आशेन होतो आमकां काहीतरी सरकार हेल्प करतलो म्हणून। हेल्प ना पावसान भिजोवन आमी परत लोकांचा रीण करून भुरग्यांसाठी आमचो व्यापार तयार केलो इदलो पण सरकार आमच्यासाठी दितलो म्हणटा आनी सरकार म्हणटा काय तर आमी गरिबांसाठी असो, पण आज आमकां दिसून येता की गरिबांसाठी सरकारूच ना। कितली लुकसाण जाली तुमकां सगळें? आमकां एकल्याक 3 लाख 4 लाख 50,000 अशे बारीक कोणचे अशे कितकी लोक आमच्या तितकी आमी सीएमा कडेन दिल्या, बाबूसा कडेन दिल्या, सगळ्यांकडे आमच्या फायली असत। आता व्यापार जवळ कमीत कमी 1 वर्सान जाय येयले। डिसेंबरच्या 5 तारखेक उजो लागलो आनी आमकां भरपूर लुकसाण जालें। जवळ एकाचे 5 लाख 4 लाख 2.5 लाख 2 लाख अशे लुकसाण जाल्लेलें आसा। आनी आमकां आजून पासून तर आल्लेकारा कडेन जवळ म्हाजे 10 फावटी तर पडल्या, बाबुशा कडेन 10-15 फावटी पडल्या। आयज करता फाल्यां करता अशें करून आमचे दीस कंप्लीट घालेले, 1 वर्स घालेले। तर आजून पासून खंयचोच सरकार आमचे हांगासर दासपूस घेयना, जागो ना तो ना, आमची लुकसाणाची भरपाई सुद्दां करिना। मेचे 5 तारीख आमी आंदोलन केलें आनी तेन्ना आमकां बाबुशान आश्वासन दिलें का 6 तारखेर तुमचे रोखडेच 8 दिसांनी करता म्हणून। 15 तारखेर तुमकां आश्वासन दिता, सीएमा कडेन व्हरता तुमच्या करता। तो पर्यंत तेणें आजून पासून आमची हेंच काळजी घेवंक ना आनी कांयच आमकां उत्तर दिवंक ना। इगर्जेंतल्यो सगळ्यो कार्यावळी कोंकणींतल्यान जावंक जाय म्हूण आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रां उलयला। दालगात कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार दिवपाचो सुवाळो निकतोच मडगांवां जालो। घरात कोंकणी उलयात आनी भुरग्यांच्या काळजांनी कोंकणी रुजयात म्हूण आर्चबिशप उलयलो। सुवाळ्याक तोमोजीन कार्दोज आनी प्रेमानंद लोटलीकारूय आसले। पयले सुवातेर आमच्या घरांनी कोंकणी उलोवया। आमी तर आमच्या घरांनी कोंकणी उलयना, आमचे कोंकणी भाशेचो बोल जावचो। कोंकणी भास केन्नाच मरची ना, तूं म्हाका दुबावच ना, हो हुस्को आमचो कास सोलय, पूण आमच्या घरांनी आमी कोंकणी उलोवंक एकदम गरजेचें। दुसरे सुवातेर आमी कोंकणीन इतल्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू भायर सरतात, आमकां कितल्या मासिकांचो उगडास केला, हें आमी वाचुया। आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी कोंकणी वाचपाची सोय बाळोवया। तिसरे सुवातेर म्हाका कसो खेरीत हुस्को आसा, आमच्या इगोर्जांनी आमचे समोरून कोंकणी भाशेन करूंक वावरय। आमकां दुसऱ्यो भासो पडत त्यो बऱ्यो लागत, म्हाकाय त्यो बऱ्यो लागतात, पूण म्हाका दिसता आमच्या इगोर्जांनी आमचे समोरून, आमचे बावतिस्माचे समोरून, आमचे मरणाचे समोरून, आमच्या काजरांचे समोरून, आमचे उत्सवाचे समोरून आमी कोंकणी भाशेन करूय। आमच्या इगोर्जांनी आमचे समोरून चड शादां ओ इंग्लिशींतल्यान जावंक सुरू जाल्यात आनी मातशे कोंकलिश म्हूण आनी एक खंयची भास भितर सरल्या, ती आमचे कोंकणी भाशेचो घात घेतली। देखून आमी इंग्लीश शिकचें, इंग्लीश आमकां गरजेची। पुर्तुगेज जाय पुर्तुगेजूय शिकुया, दुसऱ्यो भासो शिकुया, त्यो म्हाकाय बऱ्यो लागतात, पूण आमचे कोंकणी भाशेचो मोग आमच्या घराब्यांनी सुरू जावं। प्रयत्न करतात की सगळ्याचे लोकमत जे आसा, ओपिनियन जे आसा लोकांचो तो रोमिलिटीक लागून तो जावचो, हो प्रयत्न दादल्यात कोंकणी अकादमी करता। जरी तर आमचो लोक जो पळय कोंकणी उलयना तो आमचे संस्कृतीक सोडून भायर वता, आमचे कल्चर विसरता, गोंयकारपण विसरून भायर वता आनी सगळेच तर आमी कोंकणी उलयनासतना शिकोनासतना रावले। एक दीस आमी गोंयांतूच गोंयकारपण म्हण आसलें, गोंयकारपण आसचें ना। त्या खातीर ह्या आमच्या लोकांक
कोंकणीक लागीं दवरपाक, गोंयचे संस्कृतीक लागीं दवरपाक तांकां कोंकणी रोमी लिपीन शिकोवपाची गरज आसा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.